नमस्कार इश्टानो. फाटल्या दिसांनी आमी खुबशे प्रोटेस्ट पळयले, पर्टिक्युलरली ऑन 39A ऑफ द TCP एक्ट. जो सेक्शन 39A सुटकेस टू सुटकेस बेजीस डोंट चेंज. खूब प्रोटेस्ट पळयले. बाबविरेश बोरकर हांगासर उपोशणाक बसलो. येदो व्हडलो प्रोटेस्ट जालो. विश्वजीत राणाच्या दोनापावल बंगल्याच्या भायर इतले लोक गेले 39A स्क्रॅप करचो म्हणून डिमांड घेवन. पूण रिटर्नान कितें मेळ्ळें तें पळोवया इश्टानो. हो गॅजेट आसा तो 12 मार्च 2024 39Aचे नवीन प्रपोजल्स. सरकार कितें सांगता आमी असेंब्लीनूय आयकले. ते सांगता ना गोंयकारांची धाकटी घरां खंय. तर गोंयकार इतले मूर्ख जाल्लेले आहा अशें सरकाराक दिसता. 12 मार्च 2024 14 प्रपोजल्स घातला. ते 14 प्रपोजलांतले 11 प्रपोजल धाकटे. पूण हे जे 3 प्रपोजल आहा 4, 5 आनी 6, हे 4 आनी 5 रेप्रेझेंटेड बाय रणधीर पाटील म्हणून कोण आहा, आनी 6वो आहा तो वायकिंग मिडिया एंड एंटरटेनमेंट्स प्रायवेट लिमिटेड. ह्यो किंगफिशर विला ती कंपनी. 4थो आनी 5वो आसा त्योय कंपनी. सो हे 14 प्रपोजलांतले सुमारे 15,500 स्क्वेअर मिटर जाग्यांतलो हे 3च प्रपोजल सुमारे 12,000 स्क्वेअर मिटर कवर करता. सो तुमी आंकडो वाडयलो धाकटे एरियांचो आनी मदींच तितून 3-4 कंपन्यांचे प्रपोजल घातले म्हणून आमी पिशान पिपळ दाखोवं शकना ही BJP. आमकां आसा थोडी अक्कल. तुमचे ते कार्यकर्त्या सारके न्हू आमी. सो आतां बाकीचे जनतेक अवेरनेस म्हणून समजपाक आमी आतां ह्या मुर्खांच्या कॅटेगरीन वचपाचे काय शाणे गोंयकार आहा पळय त्या कॅटेगरीन रावपाचे म्हणून हो अवेरनेस व्हिडिओ. सो इश्टानो आमी ही जी 4थी केस आहा बियॉन्ड विलास LLP सर्वे नंबर 57/1A प्लॉट नंबर 2 आरपोरा बार्देस, आनी 5वी आहा पळय 57/1A प्लॉट नंबर 4 आरपोरा बार्देस. 4थ्या केसीन बियॉन्ड विलास LLP 5642 ह्या गॅजेटांतली सगळ्यान लार्जस्ट एरिया ही. सो आमी केस स्टडी हेची घेवया. पूण ह्यो दोनूय एरियाज मेळत जाल्यार 10,000 स्क्वेअर मिटर क्रॉस जाता. आनी टोटल ह्या गॅजेटीन 15,500 स्क्वेअर मिटर झोन चेंज करपाचो प्रपोजल हो. सो ही बियॉन्ड विलास LLP कोण ती पळोवया. आनी ही जी BJP आहा पळय आमची ब्रोकर जनता पार्टी, ती कोणाक एक्चुअली हे झोन चेंज करून दिता ते पळोवया आमी. सो इश्टानो पळोवन घेवचे. बियॉन्ड विलास LLP ROC दिल्ली, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज इन दिल्ली. केन्ना जाला इनकॉर्पोरेशन? 3 डिसेंबर 2023. ही कंपनी LLP फॉर्म जाला डिसेंबर 2023. तेंच्यांनी गोंयान येवन प्रॉपर्टी परचेस केली जी सेटलमेंटान नासलेली. खंयच्या कॉन्फिडन्सान? ब्रोकर बसला न्हू आमचे थंय मिनिस्टर म्हणून. तेंच्या कॉन्फिडन्साचेर ते इन्वेस्ट करता गोंयान. कसलेय प्रॉपर्टीन झोन चेंज करून ते ब्रोकर दितले म्हणून कॉन्फिडन्सार आहात न्हू ते. डायरेक्टर कोण ते पळया. नितीन वर्मा खंय, अरुण कुमार दावर आनी निखिल ग्रोवर. हे आमचे ब्रोकर मिनिस्टराचे आनी भ्रष्टाचारी जनता पार्टीचे ब्रोकर मिनिस्टराचे इश्ट आनी भ्रष्टाचारी जनता पार्टीचे फायनान्सर्स दिसता. फुडें पळोवया इश्टानो. ही जो सर्वे नंबर आहा 57/1A जांबूळ व्हाळ नांव प्रॉपर्टीचे. जाग्याचें नांव जांबूळ व्हाळ. टोटल एरिया कितली आहा ती पळया इश्टानो. 41,834 41,834 स्क्वेअर मिटर. आनी ओनर्स कोण ते पळया. ओमेगा आर्किटेक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, उन्निको डेव्हलपर्स अँड कन्स्ट्रक्शन्स प्रायवेट लिमिटेड, बियॉन्ड विलास LLP, मेसीस इडन स्केप्स, मेसीस सेज बिल्डटेक, निशांत सायल, निमित राय तिवारी, मागीर मनव नारंग, एवर रायज इन्फ्राटेक LLP, प्रदीप अगरवाल, मेसीस JBMR हावजिंग प्रोजेक्ट्स, समंत ब्रारा म्हणून, आनी नलीन गुप्ता खंय. हे सगळे ओनर्स. मागीर हेंची एप्लिकेशनां येतली. ते 2 आतां तुमी एंटरटेन केल्यात. आतां बाकीचे सुटकेस घेवन येतले तुमकां. इश्टानो ही पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी थॉमस एन आराजो कमिटी म्हणून एक प्रायवेट फॉरेस्ट आयडेंटिफाय करपाक कमिटी फॉर्म जाल्लेली. सो ही प्रॉपर्टी
सर्वे नंबर 57 आरपोराची प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून आवराजो कमिटीच्या रिपोर्टान आयडेंटिफाय केलेली प्रोविजनली दो एप्रील 2022 ब्रोकर मिनिस्टर फॉरेस्ट मिनिस्टर जालो पळय तेज्या उपरांत तेणी पयलो जो रिपोर्ट येयला पळय तितूंतल्यान ही प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून प्रॉपर्टी काडली. सो डबल इंजीन डबल वाटेंतल्यान ओडपाचें खऱ्यांनी ओडपाचें न्हू ते BJPक आनी ब्रोकर मिनिस्टराक ब्रोकर जनता पार्टी आनी ब्रोकर मिनिस्टर खऱ्यांनी ओडपाचें. पयलीं प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून काडा आनी मागीर आतां तांकां सेटलमेंट म्हणून करून झोन चेंज करून दिया. इश्टानो हे कित्याक घडटा अशें केन्ना विचार केला कित्याक घडटा आनी BJP इतली आतां हरशीं तत्वां सांगपी पार्टी हे कशें खोपोवन घेता हेजो न्हू आमी रूट कॉज फायंड आवट केला इश्टानो. हे पळया हो तेंचो मिशन स्टेटमेंट ह्या BJPचो कितें राष्ट्र प्रथम मागीर संघटन द्वितीय खंय आनी व्यक्ती अंतीम भारतीय जनता पार्टी. आतां राष्ट्र प्रथम म्हटल्यार फर्स्ट नेशन मागीर संघटन ऑर्गनायझेशन हेंच्या केसीन BJP पार्टी आनी व्यक्ती इंडिविज्युअल लास्ट. आतां ते फर्स्ट जे आसा पळय टॉप प्रायोरिटी राष्ट्र नेशन. द प्रॉब्लम एक्चुअली हांगासर आहा इश्टानो प्रॉब्लम हांगा आसा कित्याक ते नेशन राष्ट्र आहा पळय तितून BJPच्या दृश्टिकोनान गोवा ना भितर. आतां गोवा ना म्हणटो कोणी कितें जाता तें पळया ते फर्स्ट प्रायोरिटीक जेन्ना गोवा येयना कितेंय जें चल्लां पळय गोंयांत सद्याक जें कितें चल्लां तितून तेंच्या पार्टींक आनी तांकां फायदो जाल्या पुरो. नाव दीस इज द बेजीस ऑफ ऑल डिसिजन मेकिंग्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट. सिन्स देर इज नो नेशन ऑन प्रायोरिटी नो नेशन इन अ सेन्स Goa is not part of the definition of the nation. So any decision which comes out which benefits the BJP party and themselves is a good decision. आता हांगासर गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. जर त्या नेशनाच्या डेफिनेशनान BJPच्या गोवा ना जाल्यार तुमी कितें म्हणून आहा थंयसर ब्रोकर म्हणून. सो दॅट इज द रिजन ही आतां BJP ब्रोकर जनता पार्टी फ्रॉम प्रॉस्पेक्टीव ऑफ गोवा एंड गोवन सारकें फीट नाव जाता. इट्स एक्चुअली अ ब्रोकर जनता पार्टी बिकॉज एज पर द्या डेफिनेशन ऑफ नेशन गोवा इज नॉट पार्ट ऑर इन्क्लुजीव ऑफ द नेशन. म्हणून गोंयची ही जी वाट लागता दॅट इज द पॉलिसी डिसिजन पॉलिसी मिशन स्टेटमेंट गोंयची वाट लागपाची प्रोवायडेड तेंच्या पार्टेंक आनी तांकां बेनिफीट जाल्या पुरो. दीज आर द बेजीस. गोंयकारांनो विचार करा ही सोंपयतली आमकां पार्टी. विचार करा इश्टानो. देव बरें करूं.